Hare Krishna, Babuji. हा मध्येच. How chanting kartana while doing lot of I remember lot of work and मग concentrate करू जाय ना हांव कसं करचे self rounds हांव करता आपास घर कडचे काम करता आपास so these activities keep on rotating and they keep remembering so then that concentration becomes poor. And second question is the social वन बाय वन environment. वन बाय वन वन बाय वन. Okay, okay. Hare Krishna. त्या खातीर सकाळी वगी उठा का काम केन्ना सुरू जाता एक 6:30 जाले मागीर बेल जाता मागीर धोबी येता आणि दूधवाल येता अशें पुरा ते एक वेग आसा वेग एक 6 घंटे कसा न्ही तर कष्ट जायना मागीर ताजे मागीर एक एक काम सुरू जाता बाई येता घर लागीं पोवचें करचें कितें तरी ते खातीर वग्गी उठा का केन्ना काम ना घरांत तूं तेन्ना जप कोर का आणि ते जप करचे फुडें मस्त प्रार्थना कोर का की देवा मेगेल लक्ष असो मेगेल ध्यान असो मगेल एकाग्रता जावो अशी प्रार्थना करता 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 कोर का आणि आम्ही एक पंत अभ्यास केले री की स्वल्प माळ करून स्वल्प घरा काम करचे मागीर वापस स्वल्प माळ करून वापस काम करचे तो अभ्यास मागीर काडू जायना दॅट बिकम्स अ हॅबिट यू हॅव टू कीप ऑन डुईंग इट अशी जाता त्या खातीर राती न्हिदताना संकल्प करून न्हिदो का की म्हाका सकाळी उठानू प्रसन्न करचे फुडें जप कोर का म्हणून देवा म्हाका तूं मदत करी म्हाका तूं हेल्प करी मागीर मन हेकार तेकार धांवता आसा प्लीज हेल्प मी ते नाम कसं म्हळ्यार हरिनाम एक व्यक्ती आसा इट इज अ पर्सनॅलिटी ताका नामाक आमी हरिनाम प्रभूक प्रार्थना करता की तुम्ही आमकां ध्यान दियाती तुम्ही आमकां लक्ष दियाती आणि नित्य प्रार्थना करून ते केल्यार मागीर हगोरोगोर ते स्वल्प माळ करून स्वल्प काम करचे अभ्यास आसा पळय तो कांयच जाता म्हटल्यार इट्स लायक अ विशियस सायकल तो केन्नाय अभ्यास नष्ट जायना. आणि सेकंड प्रश्न कसो नाही the social environment कसले जाल्ले जो खंय वचून आयिल्ले दो घरकडे जो ड्यू टू एनी वर्क मूड स्विंग्स जाता so ups and downs जाता and handling such a situation becomes difficult and automatically panic जाता so the quality of chanting also becomes poor मग त्यांची माता गुंता त्यांची जाता तशी त्या जायनी अशी त्या जावक आशिल्ल्या सो आनी कसकी काम करतना सपोज एक टाइम मार सूर केला the quality becomes poor mood swings त्या खातीर भक्ती जीवन स्वीकार केले मागीर आमगेल दिवस आमी कसन करका खंय वचूं का खंय वचूं नज ह्या मस्त महत्वपूर्ण आसा केवल सकाळी जप केल्यार आमगेल जीवन सफल जाता संपन्न जाता आणि सफल जाता म्हणून सांगू जायना जप आमी 2 घंटे करतात कोणी 2 घंटे करतात कोणी 3 घंटे करतात कोणी पूर्ण करतात आमगेल दिवस 24 घंटे आसा 24 घंट्यात आमी कसं करता ती ते आमगेल जपारी परिणाम करता आमी खंय किटी पार्टी वता की पिक्चर पळोवचे वता ती की आनी खंय वाडिके वता की आनी खंय गपलास मारचे वता ती आमगेल काल जप जाले मागीर दिवसभरांत आमी कसन करता ती ताजे कलेक्टिव्ह कॉन्शियसनेस ताजे एकत्र जावन जी मानसिकता आसा मनोप्रवृत्ती ती आमकां जपान तू अफेक्ट करता त्या खातीर जपा काळांत तू जप करचे तितले महत्वपूर्ण ताजे अनुकूल कार्य अनुकूल विचार अनुकूल गतिविधी आम्ही दिवसांतू त्या प्लॅन करून करका तांतू अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जये तांतू कसन अनुकूल आसा थंय वचुका तेच करका प्रतिकूल असल्यारी वचच्या नज आणि वचका ती असल्यारी थंय मन घालच्या नज डोंट गेट इन्वॉल्व आता वाडिके केन्ना केन्ना वचुकाक पडता आमगेल कुटुंब वाडीक आसली ना म्हणचे जायना थंय वता आमी तेन्ना मस्त थंय बैसून पुरा एकाड तेकडची पंचायत करून बसच्या नज थोड्या वेळान तू आमगेल काम करून आशीर्वाद देऊन जेवण करून वापस वचुका ते अनुकूल्य संकल्प मस्त आवश्यक असतात आमका कसन जाव का ताजे अनुकूल आमगेल जीवन आसपा ताजे प्रतिकूल जीवन असल्यारी ते आमकां कसं जाव का त्या प्राप्त जायना सो स्टडी युअर डे तुगेल दिवस खंय खंय खर्च जाता कसं कसं गतिविधी जाता आसा कसं कार्य जाता आसा आणि तांचो विचार करून चिंतन करून ह्या करच्या ना आणि ह्या करच्या आसा अशें आमी विचार करून केल्यारी हगूर हगूर आमगेल मनोवृत्ती जपा खातीर अनुकूल जाता. हरे कृष्णा. थँक्यू. आणि कोणा प्रश्न आसा?